1 एप्रिल आणि पेपर वाचतकर अशें दिसलें की गोंयकारांचेर एक एप्रील फूल जोक हे सरकारान केला म्हणून. पयलें म्हणल्यार जो सरकार निवडून आयिल्लो सांगून की आमी 11 रुपया पेट्रोलाचेर कमी करतले म्हणल्यार वॅट म्हणटा तो 0% करतले म्हणून, ऑलमोस्ट 0%. ताणें आज 0%च्यान 22% वॅट केलो आनी हाजेर आज पेट्रोल 3 रुपया 70 पैसे वाडिल्ले आहा आनी पेट्रोल जालें 57 रुपीज. सो हाजेर एक विचार आमी करूंक जाता म्हणटा तो की, आनी म्हाका दिसता हाजे निंदा करूंक जाय की सरकारान हो मदर ऑफ यू टर्न्स मारिल्लो आहा फ्रॉम 0% टू 22% वॅट. म्हणटकर सरकाराक दिसता की सुशेगाद गोंयकार हांकां कितेंय पत्करता म्हणून. आज कसलोय यू टर्न मारलो जाल्यार पचतलो असो सरकाराक दिसपाक लागिल्लें आहा, पाविल्लें आहा गोंयचो सरकार. दे फील दॅट गोवन्स वील टॉलरेट एनीथींग, दॅट द पीपल ऑफ गोवा आर अनरिस्पॉन्सिबल. देरफॉर ऑल द मोर रिजन दॅट एवरी सेक्युलर प्रोग्रेसीव एलिमेंट ऑफ गोवा नीड्स टू युनायट. वी हॅव टू टेक दीस टू द स्ट्रीट्स. आज गोंया सरकार क्लियर कट सांगता की गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो ना म्हणून. म्हाका एसेंब्लीन ताणें सांगिल्लें आहा प्रायवेट सॅक्टरान गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक आमच्यान फोर्स करूंक जायना म्हणून. आज 50,000 जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून होच BJP सरकार सांगता. ते 50,000 गोंयकार आसतले काय ना हें गॅरंटी ना, गोंयकार आसचेच ना. हे भायले BJPचे वर्करांक हाडटले जाल्यार नोकऱ्यो विकतल्यो हें तांचें प्लॅनिंग जाल्लें आहा. दे गॉट एम्बोल्डन्ड, दे हॅव नाव गॉन अहेड. दे आर नाव टॉकिंग ऑफ forgetting every promise that they had done before the election in their manifesto. They are rewriting their manifesto with U-turns, and they know that Goan people can be taken for granted.